तुमकां सोमेस्तां बळक जेजूतय मोगाळ भाव भयणीनो, बळक जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयार जावन आमी आदारच्या नोवेनाच्या 3ऱ्या दिसाच्या दिवसुतेक तुमकां सोमेस्तांक माया मोगाचो स्वागत. आयच्या दिसाचो विशय जावन आसा नेकेत्राच्या उजवाडान मनशा पुताक वळखुया. मनशाच्या सार्वतोमुख वडावळीन प्रकृतीक वर्तो स्थान आसा. प्रकृती नेमात मनशाच्या कुडे कान दिता, ताचे बराबर मोतीक समाधान, उल्हास आनी उमेद दिता. अचाकी सट जावन देवाच्या आजरपणाक साक्ष दिता. प्रकृती देवाच्या लिखणेन बरयलेलो बायबल जावन आसा म्हणटा एक बरयणार. सगळी सृश्टी आपल्या रचणाराक साक्ष दिता. आज आमी जेजूच्या अप्रगटणेचे वा तेगारायांचे फेस्त संभ्रमता. ते जुदेव न्हय आसले तरी संवसाराच्या सोडवणदाराची जल्माची खबर एका नेकेत्र मुखान तांकां पोव जाली. ताची पाडदन वचून बळक जेजूक ते भेटले. प्रकृती देवान दिल्ले वर्ते दायज म्हूण वळखून घेवन तिचे थंय आमची जबाबदारी पाळूंक आनी देवा विशयान तिणें शिकोवची लिसांवां शिकोवंक जायची मजत ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखान मागून घेवया. हाचे बराबर ह्या मिसा वेळार मरियाळ सोडालिटीच्या सांद्या बसत मागता हांव. मरियेची देख घेवन तिच्या पावलांनी आपली निस्वार्थी सेवा भेटोवच्या मरियाळ सोडालिटीच्या चोर सांद्यांक तांच्या कुटुंबांत आनी वावरांत बाळक जेजू आपणाची विसणार बेसांवां घालूं म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. उबी रावया. Tici ami sungkung gulia restiani wardetan bekle maci bekur rayaci tarabu usiryacha volsubayin purzilcha warda keulam kapa balkasa shitya gicha tarabu usiryancha vorsubayin purzilcha warda keulam kapa balkasa shitya gicha. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. बाळका जेजूतय मोगाच्या भयण्यान आनी भावानो, नाताला फेस्ताचो तो उजो, ती दाग आमच्या काळजांनी आमच्या घरांनी आजुनी जिवीत आसा. कित्याक नातालांच्या फेस्ता दिसा देवाच्या मोगाच्या उज्याचे आकटें ह्या संवसाराक देवून आयिल्ले तो विशेष मिस्तेर आमी संभ्रमता. आणि तो मिस्तेर अजून आम्ही नियाळ नासाव. देवाच्या मोगाच्या उज्याचे आकटें हे फेस्त आम्ही अजूनही संभ्रमता. आणि आज विशेष सावन उदेंतीचे तेग राय जसे जेजू बाळकाक त्या नेकेत्राच्या उजवाडा वरवीं भेटोवंक आयले, तशेंच आमी आमचे लागीं आसा जें कितें आमची भोगना, जें कितें आमचे अभिप्राय आमचे कडेन कितें आसा तें सगळें घेवन आमी त्या जेजू बाळकाच्या तेंपलांत ताका भेटोवंक, ताका सरपडोवन मान करूंक आनी ताचे तावन शिकोवंक आमी हांगासर जमल्या. तर आमचे काळजा मना नितळ करूंक
त्या जेजूचो आदार आमी मागया. आमचे ल्हान व्हड पातकां सुके आमी वळखून घेवया आनी नितळ काळजान नितळ मनान हें बलिदान समर्पूंक आमच्या जिविताचें समर्पण करूंक आमकांच आमी तयार करया. हांव पातकी सर्पदार आणि तुका भावा मेळिनो मुसुगुन्या मुसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बेगीन सुद्दां सांवकार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. Somyaka kutu, somyaka kutu, Kristaka kutu, Kristaka kutu, somyaka kutu, somyaka kutu. Mahima, 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 mahima Deva, उत्सर्गी आणि शांती ताचा इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सगळीच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराची पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. आमच्या सगळ्या गरजां पासत विशेष जावन आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा तुवें एका नेकेत्राच्या उजवाडान सगळ्या परसांक तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान वळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे महिमेवंत मुखामळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससना. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्या वाचप. उठ परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता. पळय, पृथ्वेर अंकर विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख. तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता, ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा. राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळशी. तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय. सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात. पयस पयस जावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या दुवांक हांडयेर बसोवन हाडटात. हें पळोवन तूं परजळीत जातली. तुजें काळीज उडतलें आनी रुंद जातलें. कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वळतली. राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली. करी हिंडा हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली. मिदियानाची आनी एफाची तारून करी भांगार आनी धूम फाडून शेबातावन सगळीं येतली आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतली. देवाचें उतर हें. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडतात सर्राष्ट्रा. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडतात सर्राष्ट्रा. देवा नीतिवंत फैसलाचे देणे तुझ्या राया पाटय. राय कुवजावन असल्या ताका न्यायनीत कसो अधिकार दी. अशी तो तुझे पची नीती सांबाळू. दुबळ्या धाकट्या न्यायनितीकार सोलोन व्हरू. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडतात सर्राष्ट्रा. ताच्या दिसांनी न्यायनीत वृद्धीस संद्री मासास शांती शेकान शेक बाळवो. तो एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्या पर्यान युफ्रेटीस न्हंयतावन प्रितुमेचे अंत पर्यान रासवड चलो. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडतात सर्राष्ट्रा. तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडतात सर्राष्ट्रा. सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमच्या हिता पासून देवान येदी व्हरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकून आसुयेत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीतपण रावळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयच्याच संततीक कळीत करूंक नातलो हो गूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मरिफात भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला. होच तो गूट सुवार्ते मरिफात जुदेवां सोवे हेर जातीची
देवाच्या दायजाची सहवारीसदारां ती तेच आनी एकच कुडीचे सांदे क्रिस्ता जेजूतय देवान दिल्ल्या बसवण्यांनी ती वांटेली. देवाचें उतर हें. देवाचे हालेलुया 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 हालेलुया. उदिल्ली ताचे निकेत आमी देखले आनी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आमी आयल्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. समतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका येसुया. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेथलेहेम शहरांत जल्मलो. तोवळ हेरोद राजवट चलयतालो. जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती तावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, सुदेवांचो राय जावच्याक जल्मला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्ले तें ताचे नेकेत्र आमी देखले आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आयल्या. हें आयकून हेरोद राय सगळो घाबरलो आनी तीच परी सगळीं जेरुसलेम. तोवळ हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्रींक सांगता आपयले आनी क्रिस्त खंय जल्मसो आसलो त्या विशीं ताचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेयेच्या बेथलेहेम शहरांत, कित्याक प्रावाद्यान अशें बरयलेलें आसा, आनी तूं जुदा प्रांत्याच्या बेथलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्यामध्ये तूं बिलकुल अति ल्हान न्हय, कारण तुजे तावन उपजतलो एक फुडारी, इस्रायेलाक म्हजे पुर्जेक सोलयतलो गवळी. तोवळ हेरोदीन त्या ज्योतिशींक कुशीन आपयलें आनी ते निकेत्र तांकां दिश्टीक पडिल्ली वेळ घडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेथलेमाक धाडलें म्हणून वसा आनी बाळकाची सत्रायेन सोदना करा. तो तुमकां मेळटच हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवें वचून ताका नमस्कार करीचे. रायेचें उतर आयकून ते बायटसन गेले. तेदवां उदेताना तांणी पळयल्ले नेकेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वेताले आनी शेकी बाळूक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावले. ते तांकां दिसले. नेकेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. ते घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मोरये सांगता देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिव्याची चिलां उक्ती करून तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणिको, भांगार, दुंप आनी रक्तबोळ. पूण हेरोदीस हरशीं तांणी पाटी वचनये म्हूण देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवाक ते पाटी गेले. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू बाळकातय मोगाच्या भयणेनो आनी भावानो, आज आमी
नेकेत्राच्या उजवाडांत वळखोया मनशा पुताक म्हणल्यार ह्या विशयाचेर थोडो नियाळ करता हांव. हांगासर 2 संगती आटापलेल्यो आसात. पयल्यान पयले आमी मनशा पुताक लागीं सरचे तर जेजूक आमी भेटचे तर आमकां नेकेत्राची गरज आसा. आनी दुसऱ्यान जेजूक भेटली आमी ताका वळखली आमी एक नेकेत्र जावन परिवर्तन जावंक आसा. ह्या 2 विशयांचेर आमी थोडो नियाळ करया. पयल्यान पयले मनशा पुताक भेटोवंक जेजूक भेटचे तर आमकां नेकेत्राची गरज. जेजूक भेटल्या उपरांत आमी एक नेकेत्र जावन परिवर्तन जावची गरज. एस्ट्रोनॉमी म्हणले शिकाप आमच्या दोळ्यांक दिसच्या वा ना दिसच्या सक्ती विशयांत करचें तें शिकाप. एस्ट्रोनॉमी is a study of the universe beyond Earth's atmosphere, including sun, moon, planets and stars. एका सक्तेक नेकेत्र म्हणून वलायचे तर ताका आपणातय उजवाड फांकवचे तसली एक सकत आसूंक जाय. To be a star, a celestial body must be capable of igniting itself. आपणातय तो उजवाड आसा करची ती सकत आसूंक जाय. Because of its mass, it can ignite itself. त्या देखून आमी चंद्रेमाक एक नेकेत्र म्हणून वळखूंक जायना. कित्याक तो सुर्याचो उजवाड हेरांक दिता. पूण ताचे थंय ती उजवाड तयार करची ती सकत ताका ना. त्या देखून स्टार इज समथींग दॅट इग्नाइट्स इट सेल्फ. आज उदेंतीचे तेग राय अंतराळार एक विशेष सकत पळयतात. तांणी पळोवचें तें नेकेत्र एक विशेष सक्तीन भरलेलें आसलें. ताचे थंय तो विशेष उजवाड आसलो आनी तो उजवाड ते मानून घेतात. आनी तो उजवाड एका सता कुशीन आमकां आपयता म्हणलें तें जना जावन त्या उजवाडाचो तो ते पाटलाव करतात आनी जेजूस अशी ते पावतात. देवाचो मोग इतलो अगणित की तोसू आपणाच्या पुताची वळख करच्या खातीर पयले मेट घेता आनी हे नेकेत्र त्या ज्योतिशांक दिसाशें करता. ही नेकेत्र जावन आसा एक प्रकृतीची खुणा, देवाच्या सक्तीची खुणा. रचनारा कुशीन वाट दाखयतात. क्रिएशन shows a way to the creator. ह्या नेकेत्राचो पाटलाव करून आयिल्ले ते ज्योतिश जेरुसालेमाक पावता आसतना ते नेकेत्र तांचे तावन लिपता. कित्या खातीर ते नेकेत्र तांचे तावन लिपता? येदोळू म्हणसर तांकां जेजूस हरशी आपोवन हाडटा ते नेकेत्र सादारण नेकेत्र, प्रकृतीचे नेकेत्र. पूण जेरुसालेमांत ह्या प्रकृतीच्या उजवाडाच्या की ह्या साद्या उजवाडाच्या की कोरो उजवाड दिवचें देवातावन प्रेरीत जाल्लें एक नेकेत्र आसलें. तें जावन आसा देवाच्या उतरांचें नेकेत्र. आनी हे देवाचें उतर सोबद मनीस जाल्ल्या त्या देवा थंय तांकां व्हरून पावोवंक सकत आसचें तसलें नेकेत्र. निजा देवा थंय पावोवचें तसलें नेकेत्र. हेरोदू प्रमुख याजक आनी लोकाच्या शास्त्रींक ह्या नेकेत्राची जनवाय आसली. पूण त्या नेकेत्राचो पाटलाव करचो तो भावार्थसो उजो तांचे ते नातलो जाल्ल्यान
ते ह्या उदेंतीच्या रायांक मनशा पुता कडेन व्हरचे तसले एक नेकेत्र जावंक सकनांत. कित्याक तांकां त्या नेकेत्राची जन्माय आसली. देवाच्या उतरान सांगिल्लें की तो सोडवंदार येवचो आसा, तो बेतलेमान तो जल्मोवचो आसा. ही सगळी जन्माय तांकां आसली. पूण ते नेकेत्राचो पाटलाव करचो तो भावार्थ तांचे थंय उणो आसलो. पूण जे कोण बऱ्या काळजा मनान मनशा पुताक देवाक भेटोवंक आशेतात तांकां देवूच एक वाट दाखयता. परत ते संवसारी नेकेत्र, ते सादारण नेकेत्र तांकां वाट दाखयता आनी जेजूची भेट करूंक ते उदेंतीचे राय सकतात. नेकेत्राच्या उजवाडांत आयिल्ले ते राय त्या जेजूक भेटोवन तेच एक नेकेत्र जावन परिवर्तन जातात आनी दुसरीच वाट घेवन ते मुखार वेतात. कार्मेलीत सांत कुर्साचो सांजवाव मनशाचें जिवीत विशेश जावन आमच्या क्रिस्ती जिविताचे आपोवणे ह्याच विशयाक सरीकरण म्हणटा. आमी नेकेत्राच्या उजवाडांत चलोवन जेजूक भेटोवंक जाय. ह्या भेटे वरवीं आमी रुपांतर जावन आमी एक नेकेत्र जावंक जाय. हें जावन आसा क्रिस्तांव जिविताचे आपोवणे म्हणटा कुर्साचो सांजवाव. त्या देखून देवा कुशीन मनशाचे पयन ते विवरसून तो एका लांकडाच्या एका रुखाच्या कुडक्याक आमचे जिवीत सरी करता आनी म्हणटा जशे एक रुखाचो कुडको एक लांकूड उज्यांत एक जायजे तर पयल्यान पयले ते लांकूड उज्याच्या लागीं येवंक जाय. त्या उज्याच्या लागीं आयिल्लेच उज्याची धाव त्या लांकडाक मारता आनी त्या लांकडांतय एक ऊब आराम जाता आनी ती ऊब त्या लांकडाच्या कुडक्यांत आसली ती शेळ ते उदकाचे अंश उणे करता आनी जायतो धुंवर तेंतोन भायर सरता. कित्याक ती शेळ सुकता आनी क्रमेन त्या लांकडाच्या कुडक्यांत आसले ती ल्हान व्हड मनशाती मुयो ती ल्हान जीवदाडी भायर सरतात आनी तो रूख इतलो नितळ जाता, तो रुखाचो कुडको इतलो नितळ जाता की त्या देव म्हणल्या त्या मोगाच्या आकट्यांत एक जावंक पावता आनी थंयसर तो रुपांतर जाता आनी एक नवेच मोगाचे आकटे जावन बदलता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमच्या जिवितांत असलेंच परिवर्तन ह्या जेजू बाळकाच्या फेस्ताक तयारी करच्या हर एकल्याच्या काळजा मनांत जावंक जाय. नांतर हो एक दाबाजो फकत बायलो आडंबर जावन उरतलो. आमकां तशें उरोवंक नाका, पूण आमच्या जिविताचें परिवर्तन जावंक जाय आनी आमी एक नेकेत्र जावन परिवर्तन जावंक जाय. तर चड आनी चड आमी जेजू म्हणल्या ह्या उज्याच्या आकट्या मुखार आयल्या जाल्यार, चड आनी चड आमी थंयसर लागीं पावल्या जाल्यार आमच्या जिवितांत आसले ते ल्हान व्हड मनशाती, तो राग, तो मोसोर, तो हांकार, ते वडपोन थोडेंच उणें जातलें. ही ल्हान व्हड मनशाती आमचे तावन पयस सरतले आनी आमी जेजूक समर्पण दिवचें तसलें एक नवेच एक खाणीक जावंक आमी पावतले. आमकां त्या जेजू थंय व्हरूंक नेकेत्राची गरज आसा. त्या देखून बावतिस्मा वरवीं त्या नेकेत्राचो उजवाड आमकां येदोळूच मेळ्ळा. आमच्या कुटुंबांत ते नेकेत्र आमकां परत फांकवचें करतात. उपरांत आमच्या शिक्षणा वरवीं, दोतोरणे वरवीं, देवाचें उतर आयकून नियाळलेले वरवीं, आमच्या मागण्याच्या जिविता वरवीं आमी
परत ह्या नेकेत्राचो उजवाड जिवाळ दवरूंक जाय कित्याक ज्या दिसा आमच्या बावतिजमा दिसा आमकां तें नेकेत्र मेळ्ळां तें नेकेत्र आमकां जेजूक रूप भेटच्या म्हणसर आमकां तें उजवाड दाखयतलें. आनी विशेश जावन मोगाच्या न्हू कुंभसाराच्या सक्रामेंता मरिफात आमी जर आमचें नेकेत्र सांडून गेलां जाल्यार परत आमी त्या नेकेत्राच्या उजवाडांत त्या भावार्थाच्या उजवाडांत आमी सोलोंक जाता. कुंभसाराच्या सक्रामेंताक येवचें म्हळ्यार फकत एक शास्तीर न्हय बगार आमी आमच्या जिवितांत पळयलें तें आमच्या बावतिजमा वरवीं आमी फॉलो करून आयिल्लें तें नेकेत्र थोडे पुटी आमकां सुकोवन वेता. आनी ते दाळा आमी इगर्ज मातेच्या मुनियरा लागीं वेता आनी सांगता हांव काळोखांत आसां, म्हाका उजवाडाची गरज आसा, म्हाका जेजू थंय पावच्या खातीर त्या नेकेत्राची म्हाका गरज आसा, पूण म्हजें तें नेकेत्र सुकोवन गेलां, म्हाका खरी वाट दाखय. आनी कुंभसारांत आमी आमचो काळोख आमी उसारता आनी आमकां दैवीक उजवाड मेळटा, आमचे नेकेत्र आमकां परत मेळटा आनी तें नेकेत्र आमकां जेजू थंय पावोवंक आमकां आदार दिता. जेजूक भेटलेंच आमी एक वर्ते नेकेत्र जावन रुपांतर जातले. हांव प्रितीच्या भयणी भावानो, तुमी एडिथ स्टायन म्हळ्यार ह्या कार्मेलीत सांतिनी विशयांत आयकलां आसतलें. ही एक कार्मेलीत सांतीन ती जावन आसली जुदेव स्त्री. शी वॉज ऑल्सो अ फिलॉसॉफर. ती तत्वशास्त्र जावन आसली, सताच्या सोदनेर ती आसली. आनी ती आमकां सांगता तिच्या जिवितांत 3 नेकेत्रां भितर सरली आनी त्या नेकेत्राच्या उजवाडांत चलली ती जेजूक भेटूंक पावली. कसली ती नेकेत्रां? पयल्यान पयलें एडिथ स्टायन आमकां म्हणटा एक दीस ती फ्रँकफर्टाच्या कॅथेड्रलांत बसून आसली. ती जुदेव जाल्ल्यान तिणें जायते फावटी सिनगॉगाक लोक येवचो पळयल्लो, पूण पयले फावटी ती एका इगर्जेंत बसून आसली आनी थंयसर ती पळयता एक स्त्री ती आपणाचें शॉपिंग करून बाजाराक वचून तिचे लागीं ती बॅगां घेवन ती इगर्जे भितर सरता. थकल्ली स्त्री भितर सरलेंत ती ताबेर्नाकाला मुखार बसता आनी थंयसर कितेंय एक संभाशण करता आनी संतोशान तोखून आयिल्ली ती नव्या उजवाडान ती इगर्जेतावन भायर येता. ही घडीत पळयली एडिथ स्टायन म्हणटा त्या ताबेर्नाकलांत कोणगी एक मनीस आसा, त्या मनशा थंय तो जिवंत मनीस म्हणून म्हाका भोगता आनी ताचे थंय एक संभाशण सोलोवंक जाता. तर पयले फावटी ती म्हणटा म्हाका जेजूची वळख जाली कित्याक तो एक जिवंत मनीस म्हणलें म्हाका समजलें. आनी ती सादी स्त्री एडिथ स्टायन मुखार सांतीन जावच्या ह्या महान व्यक्तीच्या जिवितांत एक ल्हान नेकेत्र जावंक पावता. दुसऱ्यान एडिथ स्टायनाचो एक संगती आसलो एडोल्फ रायनाक. तो संपल्ल्या उपरांत, तो अंतरलेल्या उपरांत ताची बायल आन्ना रायनाक एडिथ स्टायनाक तिच्या घरा आपयता कित्याक आपणाच्या घोवान लिखलेल्यो त्यो लिखण्यो सांगाता घालूंक. आनी एडिथ स्टायन चिंता एडोल्फ रायनाक मरोन गेला, ताची बायल घरा आसा आनी ती विधव स्त्री ती देदेस्पोर जाले आसतली, दुखान ती आसा आसतली, तिका हांवें कशें बुजोवचें ह्या चिंतपांनी एडिथ स्टायन तिच्या घरा वेता. पूण ती घरा गेल्लेंत ती घाबरता कित्याक थंयसर बसून आसा एक स्त्री शांती समाधानान बसल्या. एडिथ स्टायनान चिंतल्या बरी ती घाबरना, ती किंकराटो मारिना, ती
देदेस्पोर जावंक ना बगार शांती समाधानान ती आसा. एडीथ स्टायनी सारता तुका खंय जावन हे बोळ येता कितें तूं एक तुजो घोव मेला तरी समाधानान शांतीन तूं आसाय कशें हें तुका फावो जाता. अण्णा रायनाक कुर्सायल्ल्या जेजूक बोट जोखून म्हणटा म्हजी सकत येता ह्या कुर्सा वरवीं. आनी एडीथ स्टायन म्हणटा म्हाका त्या दीस कुर्साचो पावर कितें कुर्सा थंय कसली सकत आसा म्हणलें म्हाका समजून आयलें. आनी तिच्या जिवितांत हे एक दुसरें नेकेत्र तिका तिच्या शांतीपणाच्या जिविताक प्रेरेपीत करतात आसलें. आनी आविलाच्या सांत तेरेजाचो आत्मकथा तो बूक ऑफ लायफ एडीथ स्टायन वाचता आनी उल्हासान बोबाडटा. हें जावन आसा सत हांगासर आसा सत कित्याक म्हळ्यार म्हज्या आख्ख्या जिवितांत हांव सताच्या सोदनेर आसली आनी आज म्हाका समजता त्या सताक एक नांव आसा आनी तें जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी ती म्हणटा आविलाच्या सांत तेरेजाचो बूक वाचून हे एक वर्ते नेकेत्र तिच्या जिवितांत भितर सरता आनी त्या नेकेत्राचो ती पाटलाव करता आनी जेजू सरशी पावता. ह्या नेकेत्राच्या उजवाडान चलली एडीथ स्टायन मनशा पुताची भेट करता आनी ती एक ती क्रिस्तांव जावन रोमन कॅथलीक जावन कन्वर्टर जाता. भितरली माद्र ती जाता आनी नाझी कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत आपणाचो जीव ती बलिदान करता मार्तीर मोरता आनी आज आमच्या मदें एक सांतीन जावन ती आसा. आनी ती आमकां जेजू ते पावोवंक आसली एक वर्ते नेकेत्र जावन ती सांगता. तर मोगाच्या भयणी भावांनो आमच्या जिवितांत देवान धाडच्या आनी देवान धाडिल्ल्या सगळ्या नेकेत्रां पासत आमच्या कुटुंबांत इगर्ज मातेंत मेळच्या त्या उजवाडा पासत आमी देवाक अर्गां दिवया आनी ह्या नेकेत्राच्या उजवाडांत चलोवंक देवाचो आधार मागया. नेकेत्रां आसल्यार मात्र पावना पूण त्या उजवाडांत चलोवंक ते बरें मन आनी भावार्थ आमचें तें आसूंक जाय. नातर त्या हेरोद राया बरी त्या धर्मशास्त्री बरी आमचें ती नेकेत्राची जनवाय आसतली पूण जेजूक भेटोवंक आमी शकचे ना. ह्या नेकेत्राच्या उजवाडांनी जेजू सरशी चलोवंक जाय जालो आदार आमी मागया. विशेश जावन ह्या जेजू बाळकाचें फेस्त आमकां ताका भेटोवंक ताचे ती एक जावंक आमकां एक मार्गदर्शन जावं दी एक वाट जावं दी म्हणून आमी आशेवया. अशें ताची भेट केल्ली आमी सर्वां ताची वळख हेरांक दिवचे तसली नेकेत्रां जावन बदलूंक तोच जेजू बाळोक आमकां आदार दिवं. आमेन. देवाचें उतर आमी येदोळूस आयकलां आनी नियाळ्ळां आनी आमची जबाब जावन आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सत म्हणटा सर्वपदवीदार बाप तो सगळ्यांनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तू सोडस्ता आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सत म्हणटा देवाचो एकलोच पूत तो सरकारा आदी बापा ताव जन्मला देवा ताव देव उजवाडा ताव उजवाड कर्या देवा ताव उजलो करू दे तो देवा ताव जन्मला ताका रसूला बापाच्या सैबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या आमा मनशा बसत आनी आमचे सर्वणे बसत सरकार ताव तो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं अवकार मरीचे उदरली ताणें मूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पोंच प्रताकाल ताका गुसार मारलो ताणें गज मरण सोंसले आनी ताका निकी पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आनी मेल्यांची मुक्ती करूंक वैभवान तो परतून येतलो
आनी ताचे रेसवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता ताव निप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसर्गो नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभादा वरवी तो उलेलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मधुतरावरी स्थापले पवित्र सभेक म्हणटा आनी पांचाच्या बसण्या खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणा आनी ससाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. उदेंतीच्या तेगा रायांनी जायत्यो वस्तू बापाक जेजूक समर्पण दिल्यो. आज आमी आमच्या काळजा मनांत ते सामां घेवन हांगासर आयल्या. आमच्या जिविताची आमच्या कुटुंबाचें समर्पण आमी ताका करया आनी भावार्थान आमच्यो सगळ्यो गरजो ताचे मुखार दवरया. सर्गींच्या बापा फ्रांसीस आमच्या बापा साहेबान सर बिस्पांनी याजकांनी धर्मिकांनी तांच्या मोगा जिणयेन जेजू संवसाराचो सडवंदार म्हणलें सत पासारूंक गरजाची मजत फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. राष्ट्रांच्या सर मुखेल्यांनी लोकांचे बरेपण आशेवन प्रामाणीकपणी आडालते चलोवंक आनी प्रकृती राखून व्हरूंक जाय आसची कानुनां रुपीत करूंक तांकां शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर आ क्रिस्तांव भावंडा पासत मागता. जशें नकेत्राक पळयवन ते ज्योतिश जेजू बाळकाक सोदूंक शकले तशेंच रचनेक पळयवन रचनारा सरशी येवंक तांची मूत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा मरियाळ सोडालिटीच्या सर सांद्यांनी मोरयेची देख घेवन तुका मानता तसलें जिवीत जियोंक तांकां तुज्या सुबाम देण्यांनी भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार जालेल्या आमी सर्वांनी तुजो पूत जेजूस संवसाराचो सडवंदार म्हणलें सत आमचे भोवारी आसलेल्यांक उतरां आनी करण्यांनी परगट करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा तुवें आमचेर गेल्ल्या सर्व देण्यां खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमची मागणी तूं मानून घे. जें कितें आमकां गरजेचें आसा तें तूंच आमकां फावो कर. अशें तुज्या मोगान वाडोवन आमी चड आनी चड जेजूक लागीं सरूंक आनी ताचे तोन प्रेरेपीत जाल्ले आमी सगळे एक नेखेत्र जावन बदलूंक आमकां जाय जाल्ली आदार कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयल्या तुझी समोर बापा तुझ्या पायांतळा भोगून दिच्या आमकां सुखार या पवी बलिदाना घे बापा घे हुडू घे वाय घे आमचो वाव काणीक साम भेटोवन दिता क्रिस्तांव मासार तान बदो म्हूण पुरता घे बापा घे हुडू घे वाय घे आमचो वाव काणीक साम भेटोवन दिता क्रिस्तांव मासार तान बदो म्हूण पुरता. म्हज्या भावा भयण्यांनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान स्वरूपद्विदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आनी आमच्या स्वरूपद्विदार देवा आमच्या मोगाळ बापा आज आमी तुका भेटोवंक भांगार धूप आनी गंधरास घेवन येवंक नाव. भागार गोवांचो उंडो आनी दाखांचो वायन
ह्या आद्यान्यांच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी भावार्थान वळखताव, ताचें बलिदान करताव आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक घेताव. तर तुजे पवित्र सभेच्या ह्या देण्यांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल म्हूण आमी मागताव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फोगो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सौर पदवीदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वात जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासणीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उसवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें आमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नोवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारा सांगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dălparanțul सर्वेस्पोर tu. Săcanii sunt salvăla tucea văibava, Vusăghi tu cace, Vusăghi tu cace, Vusăghi tu cace, Vusăghi tu cace. सर्वेस्पोराची नावी येतात काचे, सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे, सर्गी तुकाचे. ह्या देण्या संगी आमचें जिवीत, आमचें कुटुंब आमी जेजूक समर्पण दिवया. आमचें जिवीतच ताका मानता तसली एक कानीक जावं दी म्हणून मागया. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची सांग दिलो आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सुगुत परगटुया. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणोस आनी पुनर्जिवनपणास आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजताव
आनी जेजूची कूड आनी रगत तेला मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पुरजळीत मुखामोळ फळेवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, बगेवन जुजे तिचो पती, बगेवन धर्मदूत आनी सर्व खाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सरवंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. ह्या येवकरिस्ताच्या भेटे वरवीं जेजूक भेटलेले आमी एक संवसारांत तासो मोग प्रसार करचे तसले उजवाड जावंक आदार मागून जेजून शिकयलेले मागणे आमी बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज संपये, तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज दी आनी आमी आमचे शिकलेले आमचे तशें आमचे पातकां बोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवं दिनाका पूण वायटांतल्यान निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सर्वोन्नर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवच्या नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. माय मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाची शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जावन आसा देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडयेच्या जेवणाका पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका आफोवना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. भोवन आनी भयणीनो, आतां क्रिस्त प्रसाद सेवचो वेळ. मौनपणान आमी तो सेवचो आनी उपरांतलो वेळ मौनपणी वैयक्तीक मागण्यांत कोचोवचो.
मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. कुसुयान समकिवून सुडुबोंदार आमसू चालू बापा कसावून कुसुयान समकिवून सुडुबोंदार आमसू चालू मुंच्याची जानवाय दिसता उडवी काय देवाची जानवाय सुपची कल्ती काय देवाची सोवय मोगाची पिसाय कुर्साची सावळी ताची सुसनी काय देवाचोत मुक्नी चालू आमची मोतीची इलो पातकीक सोडून संपून मुनिसावून सनवायेन प्राये वाटलो बापा कसावून कुसव्यान जलकिवून सोडभोंदार आमचो जालो. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, विद्वाना परी आज आमी जेजू बाळकाक सैमाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या भावार्थान त्याच जेजूक उंड्या वायनाच्या रुपान वळखला. आमचे भितर घेवन आमी ताका वेंगयलां आनी आमचीच काळजां ताका भेटयल्यान. तेच परी जिविताच्या सगळ्या गडितांनी आमची भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं, मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या आक्रिस्ती भावा भयणींकी आमी दाखोव. शिकी एक दीस आमी सगळीं सर्गार ताच्या परजळान सुकेस्त जावन तुका दिन वासूंक फावो. त्याच जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दय करून बसा. बोन निबडिनो तुमकां सुमेस्तांक आमी कर्मलीत फ्राद एक अपुरबायची सकाळ मागतां. गुड मॉर्निंग. आज जेजूच्या आपरगडणेचें फेस्त, ते घरांचें फेस्त म्हूण आमी म्हणटा. तुमकां सुमेस्तांक ह्या फेस्ताचे सुभाशय. हॅपी फिस्ट. आज आमी बाळूक जेजूच्या वार्षिक परबेक तयारी जावन तिसऱ्या दिसाचें नवेन आदार ते आसा. नेकेत्रच्या उजवाडांत वळखुया मनशा पुताक म्हणलो विशय घेवन. तुमकां कळीत आसा, आमकां जेजू बरी जाणवायेन आनी प्रायेन वाडोवंक एक आपोवणें आसा. आनी हें आपोवणें जारयेक हाडचें थंय विविध संगती आमकां कशें आदार जातात म्हणून आमी नियाळते आसा. पयलींच्या दिसा आमी समजून घेतलें की जेजू आमकां व्हरतें प्रेरण. दुसऱ्या दिसा आमी समजून घेतलें की
कुटाम जेजू थंय वाडच्याक आमकां आदाराचें जाता म्हूण. आनी आज तिसऱ्या दिसा आमचे परिसर आमकां जेजू थंय वाडच्याक एक आदार जाता. देवान सृश्टी रचली आनी ती सृश्टी पळोवन तो उद्गारलो की ही सोबीत आसा. उत्पत्ती पुस्तकांत आमकां म्हणटा कळटा की हर एका दिसा जेजून रचलेली सृश्टी पळयली आनी ती ताका बरी दिसली. जर आमची सृश्टी त्याच भाशेन आमी सांबाळटा जाल्यार ती देवाक बरी दिसतली, मात्र न्ही त्या सृश्टी मुखांतर देवाक भेटोवंक साध्य जातलें. पळया, एक नेकेत्र त्या ज्योतिश्यांक जेजू सरशी हाडून आयले. एक परिसर असो वांटो जेजू थंय त्या ज्योतिश्यांक हाडून आयले. तशेंच आमची परिसर आमच्या स्वार्थ खातीर उपयोग करनासतना बऱ्यान जोगासणेन सांबाळली जाल्यार आमकां ती सृश्टी देवा थंय ओडून व्हरता. ती सृश्टी देवाची खरी वळख आमकां दिता. ह्या दिशेन बाळूक जेजूच्या भक्तिकांक व्हरती जबाबदारी आसा. ती जबाबदारी पाळच्याक ह्या नोवेना वेळार आमी ताचो आदार मागया. आनी ह्या विशयाचेर आज आमचे संगी नियाळ दिवंक हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आसले मनदीक बाप सुनील रोड्रिगस, आमचेच कर्मेलीत याजक गांवांत मडेंत्यारचे ते रोमांत इडिथस्टायन कर्मेलीत सांतीन हिचे वयर लायसन्शीट जोडून उपरांत मैसूरांत आसच्या तत्वशास्त्र आमच्या कॉलेजींत प्राध्यापक जावन आतां प्रस्तुत शिवमोग्गा कार्मेल आश्रमाचे सुपिरियर ते जावन माउंट कार्मेल स्कूल हांगाचे कॉरेस्पॉन्डंट जावन ते वावुरते आसात. मात्र न्ही शिवमोग्गा दिएसीसाच्या CRI म्हणजे रिलिजियसांच्या संस्थेचो मुखेल याजक जावन ते थंयसर सेवा दिते आसात. CRI प्रेसिडेंट ऑफ शिवमोग्गा युनिट. तांकां तुमचे सुमेस्तांचे नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांचे संगी आसात सैरे याजक, बाप रंजन डेसा आमचेच कर्मेलीत याजक, प्रस्तुत कॅनडांत ते वावर करते आसात. आनी फादर मेल्विन लसरादो प्रस्तुत बेंगलोरांत तांची सेवा दिते आसात. भोव भयणीनो, आयचो हो तिसरे दिसाचो नोवेनाचो इरादो आसा मोरयाळ सोडेलिटी. तुमी हांगासर जायतीं जाणां ह्या एका संस्थ्याक वा ह्या एका मुवमेंटाक सिरवून मोरयेंतय भक्त पासारूंक आनी हेरांतय ती वांटूंक जायती सेवा दिते आसात. तुमची ही सेवा आमी वाखणटाव आनी आयच्या दिसाची मिसां आनी नोवेनां तुमचे पासत आमी भेटयताव. भोव भयणीनो, आज सांजेर आमच्या दिवसीचो एवकरिस्तीक पुरशांव आसा. जेजूक परगट रितीन मान करूंक आमकां आनी एक अवकाश लाभला. त्या देखून आमी सगळ्यांनी थंयसर ह्या पुरशेवांत मेळचें आसता. हांगासर दोनपरां उपरांतली मीस आसची नात. दोनपरां एका वराचें मीस, निमाणें मीस, त्या उपरांत मिसाचें बलिदानां आसची नात. पालयेचो नोवेनाचो दीस आसा. समाजांतलें बरें गे, न्यायनितीन वाडोवन ये आनी सर्व धार्मिकां पासत हे मिसाचें बलिदान आनी नोवेनां भेटोवचीं जावन आसात. तुमी जायतीं जाणां हांगासर मिसां दिते आसात, तेसावां दिते आसात. ती नांवां हांगासर आमी उलो करिनाव. बगार तुमच्या जण एकल्याच्या इरादो दिल्ल्या त्या तेसावां पासत आमी मागताव. कालच्या दिसा आमी बाळूक जेजूच्या ग्रट्ट्या लागीं एक अपुरबायेचें एग्जिबिशन उक्तें केलां. थंयसर तुमी भेट दिवची. तुमी थंयसर जागो इल्लो अडचणी आशिल्ल्यान सावकास थंयसर वेचें गर्दी करिनासतना आनी थंयसर आशिल्ल्यो वस्तू त्यो पळोवंक मात्र, आपडोंक न्ही, व्हरूंक न्ही. तुमी त्या दिशेन गमन दिवचें. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिमी घालया. प्रागच्या बाळका जेजूचें नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावचो. जेजो मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सरतरांच्या गरजांनी फुड्या गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्री मुन्ना वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशाक ताच्या सर गरजांनी तो पावता. सो बाळू
कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड भाऊ भयणीनो सबार ते सवां करजो विनंती घेवन आमी हांगासर आयल्या सर आमची मागणी कुटुंबाची ते सवां विविध करजो सो कोणी आमचे लागीं मागूंक सांगलां ती सर ते सवां पवडतान जेजू बाळका मुखार दवरया प्रत्येक रितीन मरियाळ लिजन सांद्यां पासत मागया मरियेची भक्त तांच्या जिवितांत सडीत लक्षिल्ल्यान ती अनुभव करत आसतना तशेंच सेवे दुवारी पिडेस्तांची भेट येर ल्हान सेवे मुखांतर बरीं कामां हर एक दीस ती करता आसतना सडीत जेजूक लागीं जावन मरिये मुखान जेजूक लागीं सरूंक तसो जेजूक तांकां कृपेन सक्तेन बरोवन दी म्हूण मागया सांगात म्हणे ए भगेवन जेजू बाळका तुवें सर पदवे आच्या पितरान उगडापी केली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता जे पातेनीन उलो मारतल्या सगळ्यांक दये नायक बेसांवांनी बर आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या राज समकाय येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं नमान मुरे कृपेन मुरेले सुमी तुझे सांगाता श्रेय भितर तूं सुदैव आनी सेवे फळ तुजे कुशीचें जिजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मुरे कृपेन मुरेले सुमी तुझे सांगाता श्रेय भितर तूं सुदैव आनी सेवे फळ तुजे कुशीचें जिजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मुरे कृपेन मुलेले सुमी तुझे सांगाता श्रेय भितर तूं सुदैव आनी सेवे फळ तुजे कुशीचें जिजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आमचें जेजू बाळकाक मागणें सांगात म्हणया येच्या पंचा जेजू बाळका आकुळतेची दिश्ट घाल म्हूण तुज्या इतल्या बेर मोतीन बरयलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतल्या तरेकान मागची कृपा आमकां दिवन दीत काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निराश पावन तुजे कुमक आनी बुसावन आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुवच्याक सर्वता जेजू बाळकान आमचे वयर वतुल्ल्या सर्व महात कार्यांक जपांक मौनपणी अर्गां दिवया अर्गां मागणें सांगाता म्हणया ये भोव उदार बाळोक जेजू मार्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुळते आमी वर्णयतल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या पंचाई म्हाजे मरेफात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी स्तुती आनी महिमा तुका बाळका जेजूक आशिर्वाद सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जियेता आनी राज करता सासनाच्या ससनाक आमेन. जिजू बाळका आमची बेसांव घाल आयक आमची मागणी जिजू बाळका आमची बेसांव घाल आयक आमची मागणी
Custonciak wasan wawonciak lagi apoile tuwe kerhalu tu wasan amci di selokap jiwit nowe Jisu barka amci pisanggal ai kamci mati Jisu barka amci pisanggal ai kamci mati Mukar putra suwe Ampar muria शिरुवाती आमकां बगेन तुझी कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बाळूक जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां सुमेस्तांक प्रणाम. बाळूक जेजूची वार्षिक परब ह्याच जानेवारीच्या 14 आनी 15 वेर आमी समरमता. फेस्ताचो संदेश असो आसा जेजू मानवल्लो जालो जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. ह्या फेस्ताची सुरवात जानेवारीच्या 4 तारखेर वोजांच्या पुरशांवा सांगाता सुरू जाता. हो वोजांचो पुरशांव ब्रेस्तार दीस सांजेच्या 4:30 वरार बागेवंत कुर्साची फिरगस कोर्डेल हांगा तावन सुरू जाता. पुरशांव पुनशेताक पावतच बावटो उबारन या फेस्ताक अधिकृत चालन आमी दितेल्या. त्या उपरांत 9 दिसांची नोवेना हांगसर चलतात. नोवेनाच्या दिसांनी 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार 7:30 वरार 9 वरार 10:30 वरार आनी 1 वरार ही सक्कड 5 मिसां कोंकणी भाशेंत आसतली. 10:30च्या मिसा उपरांत पवित्र एवकरिस्ताचें आराधन आसतलें. ह्या वेळार आमी तुमच्या सुमेस्ताच्या इराद्या पासत विशेष रितीन मागतले. 10:30चे आनी 1 वराचें मीस जाल्ले उपरांत सक्कड भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था केल्या. सांजेर 4 वरार मल्याळम 5 वरार इंग्लीश आनी 6 वरार कोंकणी भाशेंत 7:30 वरार कन्नड भाशेंत मिसाचें बलिदान आसा. सांजेचें 6 वरांचें मीस उक्त्या मैदानार आसतलें. फेस्ताचो पयलो दीस जानेवारीची 14 तारीख आयतार. त्या दिसा मिसाचीं बलिदानां अशीं आसात. सकाळींच्या 6 वरार कोंकणी भाशेन 7:30 वरार इंग्लीश भाशेन 9 वरार कोंकणी भाशेन 10:30 वरार कोंकणी भाशेन आनी 1 वरार कन्नड भाशेंत मिसाचें बलिदान आसतलें. 10:30 वरांचें मिसाचें बलिदान सक्कड पिडेस्त भावा भयणी पासत भेटोवचें जावन आसा. त्या दिसाचें संभ्रमीक फेस्ताचें मीस सांजेर 6 वरार कोंकणी भाशेन आसतलें. अदीक मनदीक ऑस्वर्ड जोसेफ लुईस निवृत्त गवळी बाप जयपूर दिएसीस हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. फेस्ताचो दुसऱ्या दिसाचो दाबाजो जानेवारीच्या 15 तारखेर सोमारा दीस आमी संभ्रमतले. तो दीस रजेचो आनी मिसां अशीं आसात. सकाळींच्या 6 वरार 7:30 वरार 9 वरार कोंकणी भाशेंत मिसाचीं बलिदानां आसात. ह्या दिसाचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान सकाळींच्या 10:30 वरार कोंकणी भाशेंत अदीक मनदीक दोतोर फ्रांसीस सेरावो शिवमोग्गा दिएसीसचे गवळी बाप भेटयतले. हे मीस सक्कड भुरग्यां पासत विशेष रितीन भेटोवचें जावन आसा. उपरांत 1 वरार मल्याळम भाशेंत मिसाचें बलिदान आसतलें. ह्या फेस्ताच्या दोनूय दिसा 2 परांच्या वेळार भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. ह्या 12 दिसांचो दाबाजो सांजेच्या 6 वरांच्या मिसा सांगाता आखेर जाता. मीस जातच युकरिस्तीक पुरशांव आसतलो आनी उपरांत आमी बावटो देंवोवन
बाळका जेजून आमचेर वतल्या सर्व आशिर्वादां खातीर दिनवसतल्या आनी ह्या वर्साचो दाबाजो चलोवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दितल्या. ह्या परबे सांगाता जानेवारीच्या 11 तारखेर आनी 12 तारखेर सकाळींच्या 8:30 तावन दनपाराच्या 1 वरा पर्यंत रक्तदान शिबीर आसतलें. रगत दान दिवन हेरांचो जीव वाचोवचें एक वर्तें काम करूंक हांगसर अवकाश आसा. नोवेनाच्या दिसांनी तुमकां हांगसर येवन बाळूक जेजूची आशिर्वादां जोडूंक आमी आपोवणें दिता. सुटावें कुमसार जावंक तुमकां हांगसर अवकाश आसा. तुमी येया, हेरांकी आपोवनडा. बाळूक जेजूची वर्तें बेसांवां आमी सक्कड जोडया आनी आमचें जिवीत नंदन करया. देव बरें करूं. मोगाचें नांव बाळूक जेजूच्या फेस्ताचो विशय सांगको आयतो जाला. अंक्याचो विशय जेजू मानवलो जालो, जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. नामान बाळूक जेजू पत्र 15 वर्सां बरोवन 16व्या वर्साक पॉयंट सुरू करता. वाचपी आनी वर्गणीदार जावन तुमचो पाठिंबो आमकां लाभला. तुमकां दिनवास. कार्मेल गुड्याक येता आसतना पत्राची वर्गणी नवीकृत करून उडास दवरा. हर एक कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावनी म्हणली आमची आशा. तुमकां समेस्तांक नव्या वर्साचे शुभाशय. नव्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आतां मोकळीक जाल्या. हर दिसाची वाचपां, किर्तनां, वांजेल, प्रेरणदायक आनी सकाळीक नियाळ, सांताची जिणी आनी त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही 20 पानां चालती मागणी आनी हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुजी प्रती घे आनी नव्या वर्साक देवाच्या उतराचो वेळ मेट काड.